गोंयचो पयलो सिनेमा 1915 आयलो. ताच्या नंतर बरीचशी टेलिफिल्मां आयली, बरीचशी मुवीजूय आयली. ह्या सगळ्या प्रोसेसान खुबशे अप्स एंड डावन्सूय ह्या सिनेमान किंवा इंडस्ट्रीन पळयले. तातूंत आमकां क्रिटिकल अक्लेमेशन मेळ्ळें, तातूंत नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर अप्रिसिएशनूय मेळ्ळें. आतां गोंयचो सिनेमा फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स मातसो मच्युअर जाता आनी ह्या मच्युरिटीन मेन रोल प्ले करता ते म्हळ्यार आमचे व्ह्युअर्स जे कोंकणी सिनेमा मोगी आसा ते प्ले करता. आनी आतां हे मातशे डायनॅमिक्स सद्या चेंज जावपाक पावला. आनी इन ऑल दीस बॉल गेम आतां एक्सायटमेंट लोकांची चड जाल्या आनी ह्या एक्सायटमेंटाक आतां एक नव्या लेवलाचेर व्हरपाक एक नवें पिक्चर येता. ते नवे कोंकणी मुवी जावन आसा ते म्हळ्यार मोरतू पिक्चर. आनी आयज आमच्या वांगडा आसा मोरतूची फूल टीम मुवीची. म्हाज्या वांगडा आसा अत्रेय सावंत जे आरओए क्रिएशन्स आनी ह्या मुवीचे मेन प्रोड्युसर जावन आसा. तशेंच आसा जितेंद्र शिकेरकर जे ह्या मुवीचे डिरेक्टर आसा आनी एक्टर आमचे राजदीप नाईक जे ह्या मुवीन काम करता. तर पयलीं लेट्स टॉक अबाउट दीस मुवी फर्स्ट. खूब एक्सायटमेंट आसा. म्हाका एक सांगा, आय विल आस्क दी डिरेक्टर फर्स्ट की हो पयलो सब्जेक्ट जो आसा ह्याच्या सब्जेक्टा पयली बद्दल मातशें थोडें सांगा आमकां. सब्जेक्ट थोडोसो वेगळे तरेचो आसा. सब्जेक्ट आमी जो काडला तो इट्स अ ब्लॅक ह्युमर बेजिकली. कशें जाता की दर मनशाक मरण चुकना. मरण हो विशय जेन्ना पळयलो, हांव खूब जाग्यांचेर मरणाक वतालो तेन्ना विजीट करतालो लोकांक, तेन्ना जेन्ना घरांत मनीस जितो आसा तो मेरेन ताका नांव आसा बेजिकली. एकदां मनीस मेलो की ताका बॉडी हाडली रे काय विचारतात, मागीर त्या मनशाचें नांव सुद्दां विचारना, ती बॉडी जावन पडटा. आनी जेन्ना मरण येता तेन्ना घरांत जें वातावरण आसता ती घरांतली फॅमिली जर सोडली जाल्यार भायर जे लोक असतात तांचे वेगवेगळे विशय चालू असतात. म्हणजे अख्खे जगा वयले म्हणजे गजाली चालू असतात आनी डिस्कशन चालू असतात आनी एक फॉर्मेलिटी म्हणून. आनी ताजे उपरांत मागीर सोपस्कर जालें की सगळे आपापल्या वाटेन घरा वतात. हो खूब फावटी हांवें अनुभवलें. आनी ताजे उपरांत ही स्टोरी लक्षांत आयली की खूब गांवांत अशे लोक असतात जे लोकांच्या मरणाक पावतात आनी तातूंतल्यान हो मोरतू तयार जालो बेजिकली. ओके. सब्जेक्ट इतको डिफिकल्ट आसलो म्हणजे टच करपाक, तेजेर आमी लेटर ऑन डिस्कस करुया. प्रोड्युसर कडेन हांव विचारता मुद्दम जावन की असो सब्जेक्ट फायनान्स करप हे म्हणजे एक आमी रोम कॉम करूं येता आसले, एक व्हेरी सिरियस इश्यू करूं येता आसले, खूब एवेन्यूज आसले. बट अशा सब्जेक्टाक प्रोड्यूस करप फायनान्शियली ते वायबल जातले काय ना ह्या विशयाचेर आमकां मातशें कितें सांगा. जेन्ना जितू आनी परेश आमचे कडेन पयले खेप आयले की हे आमी फिल्म प्रोड्यूस करुया म्हणून, आनी जेन्ना ताणें ती आमकां स्टोरी सांगली तेन्ना आमकां खूब आवडली. खूब पयलीं खूब लोकूय आयिल्ले आमचे कडेन पिक्चरां प्रोड्यूस करुया, पूण स्टोरी मनाक अशी केन्नाच भावली ना म्हणून आमी तें केन्ना फुडें घेवन वचूं ना. पूण हाणें जेन्ना आमकां सांगली ही स्टोरी की आमकां दिसली अरे ह्या मरणांतल्यान सुद्दां इतली कॉमेडी जावपाक शकता. आनी कोंकणींत इतलीं वर्सां जालीं आमी चड कॉमेडी पिक्चरां पळोवना म्हणून आमकां दिसलें की आमी हातूंत एक एक्सपेरिमेंट करचो आनी कोंकणींत एक कॉमेडी मुवी करचें सो दॅट एक नवें ऑडियन्स तयार जावपाक शकता आनी ट्राय करुया की तें फायनान्शियली वायबलूय जातलें अशें आमी एक कॉन्विक्शन तुमचें क्लियर आसलें जेन्ना तुमी मेळ्ळेले प्रोड्युसराक. सो दॅट हेल्प्ड अ लॉट तुमकांय बीन आनी डायरेक्टराक पिच करपाकूय बीन. राजीव भाऊ म्हाका सांगा, हाव इजी ऑर हाव डिफिकल्ट इट वॉज वर्किंग इन दीस मुवी. अत्रेय बाबा सांगला तशेंच जेन्ना स्टोरी म्हाका हांवें आयकली म्हणजे परेश आनी जितू जेन्ना म्हजे कडेन आयलो आनी म्हाका स्टोरी सांगली, सगळ्यांत पयलीं म्हाका स्टोरी आवडली. आनी हांव सदींच म्हणजे जितूची आनी म्हजी इश्टागत फाटली कितलींशींच वर्सांची आसा. सो फिल्म करतना म्हाका तसो त्रास जावना, बिंदासपणान हांवें रोल केला, म्हजे कडच्यान ताणें करून घेतला. पुणून जेन्ना स्टोरी आयकली तेन्ना म्हाका ती पयली आवडली. आनी दुसरी गजाल कशी आसा, आमी खूब फावटी म्हणटा की आमी कोंकणी फिल्मा कडेन लोक वचना. कोंकणी फिल्मां बरी केली न्ही लोक 100% वता आनी ती सुरवात जाल्या आतां लोक पळयता. फक्त आमी लोकांक सादारणशी कितें आवडटा तशें दिवपाक जाय. अत्रेय बाबा म्हटलें की कॉमेडी जाय. कॉमेडी म्हणजे कशी कसली कॉमेडी न्ही, ते सेन्सिबल कॉमेडी जाय. आनी अशा पद्दतीचो जेन्ना विशय आयलो तेन्ना हांवें 100% म्हणलें येस करुया आमी तें. आनी फूल टिमीन बरें काम करून आमी तें लोकां मुखार हाडलां. कितें कितें आसा तें आमी आतां जाहीर करिना कारण लोकांनी थिएटरान पळोवपाक जाय. सामकें सामकें. आनी हाजो कितें इफ्फीक एकूच स्क्रिनींग जाल्लें आनी म्हाका उत्सुकता आसा की कॉमन मनीस थिएटरान पळयतकीर तो कशें घेतलो तें. केन्ना आमी नाटक सुद्दां कितें जाता, आमी नाटक बेस्ट म्हणून करता पूण आमी बेस्ट म्हणून सांगपाक शकना. ऑडियन्स जो पर्यंत तें पळयना तो जो मेरेन पावती दिना तेन्ना आमी प्रोड्युसर म्हणून डायरेक्टर म्हणून आर्टिस्ट म्हणून कांयच सांगपाक शकना. 30 तारखेक लोकां मुखार येता, लोकांनी 100% येवन पळोवचें आनी मागीर सांगचें. डेफिनेटली कला अकॅडमीन नाटक क्लोज एनवायरमेंटान करप आनी ताजो तो रिस्पॉन्स वेगळो आसता आनी भायर गांवांत जेन्ना ओपन स्टेजीचेर जेन्ना करता तो रिस्पॉन्स वेगळो आसता. आय होप तुमी तिगूय जाण त्या एका रावल्या त्या 30th जेन्ना तुमची मुवी रिलीज जातली तेन्ना.
म्हाका एक सांगा, व्हेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट आसा मरणा सारको हँडल करप. म्हणजे चड जर ताका एक्सप्लोइट केलो जाल्यार ते पचकेपणा किंवा इट गोज आउट ऑफ युअर रीच, आउट ऑफ युअर लिमिट. कमी जर केलो तो ह्युमर तो येवचो ना. सो एक फायन लायन आसा, फायन गॅप आसा, त्या गॅपान तुमकां तें काम करपाचें आसलें. डिफिकल्ट जालां आसतलें स्क्रिप्टिंग करतना, शूट करतना. स्क्रिप्टिंग करतना थोडोसो डिफिकल्टी आयिल्ली, कारण बेजीक कसो आसा की आमी फक्त हो कन्सेप्ट हिंदू कम्युनिटीक धरून केलो. बेजिकली कशें जालें, जर कॅथलीक कम्युनिटी, कारण गोंयांत कॅथलीक कम्युनिटी आसा, तांकां जर इन्क्लूड केलें जाल्यार तांचे जे संस्कार किंवा तांची जी करपाची सगळी पद्दत आसा ती आमचे पेक्षा वेगळी आसा. कारण तांचे कडेन पेदो आसा, काशांव हाडचो पडटा, तांची सगळी टोटल एक वेगळो हें आसा. आनी आमचें जॉनर कशें आसा की आमगेलें जें काम जाता तें एका दिसा भितर सगळ्यो म्हणजे सोपस्कर पूर्ण करून आमकां वचपाक जाय. सो एक स्वताचे म्हणजे होम पिचीर खेळपाचें कशें आसता की आमकां आमच्यो रिच्युअल्स सगळ्यो खबर आसात. खंय म्हणजे तो हें आसना, एक भिरांत आसना की आमकां खबर आसा की ठरावीक लोक ठरावीक पद्दतीन एक मरणाचें हें करतात. पूण बेजीक म्हजे खातीर सगळ्यांत मोठो डिफिकल्ट टास्क आशिल्लो की अत्रेय बाबूय हाका सहमत जातले की म्हणजे अत्रेय बाबाची म्हणजे आई निर्मला ताई तांचे कडेन उलयता आसतना सुद्दां ताणें म्हाका सजेस्ट केलें की जितू तुका पळय तुका घर मेळचें ना, हांव तुका सांगता, कारण शेवटाक कशें आसा की मरण शूट करप. तुमच्या घरांत येवन हांवें शूट करपाक जाय आनी तें बी एका मनशाक म्हणजे लिटरली दाखोवपाक जाय मडें. म्हणजे आणि ते हिंदी मुवीन बीन चलता रेग्युलर किंवा सिरियल्सांनी. बट गोंयान बरें आसता खेळटा घरान जर तूं मडे हाडून दवरता आनी तिथं वातावरण तूं बिगडयता जाल्यार कोण तुका हें करतलो. म्हणून आमचे कडेन खूप सपोर्ट केलो. म्हणजे इश्टांनी स्पेशली प्रशांत नायक मडगांवचे, तांणी आपलें घर म्हाका म्हणजे आमी कांय लोकां कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केल्लो आमी, पूण बट कितक्या जाणांनी ना म्हटलें म्हणजे काउंट बेसिक ना. आय वोंट से रायट नाव. आतां तो विशय संपलो आनी महत्वाची गजाल म्हणल्यार तो जो रोल प्ले करतालो ते मडे दिवपी साई पायणेकर आशिल्लो, तो ह्युमर वेगळोच आशिल्लो, नाकान कापूस बी घालून दितो. एक म्हणजे मडे दवरप. आनी दुसरें कशें आशिल्लें की आनी एक सीन आसा तातूंत जो संदेश प्रभुदेसाय हांच्या घरा जाला, माश्यांक आमी शूट केला. थंय तर बेजिकली एका जाग्यार तर आमी फक्त डेड बॉडी दवरली असो करून सीन केला. पूण एका जाग्यार सगळे रिच्युअल्स आसात. म्हणजे निसण बांदता, तुळशीची हार करता, तो मडक्या भितर तांदूळ बी घालून आतां उजो घातला आनी लोक येतात. अक्षरशः कंडोलन्स विजीट बी चालू आसा, लोक येतात, रड चालू आसा. असो बेजीक टिपिकल एनवायरमेंट. अशें करता आसतना कोणाच्या दारांत वचप आनी तुज्या दारांत आतां निसण बांदता शूटिंग करपाक म्हणजे केदोय हें आसूं, कोणाक कितें मरणाची दर एकल्याक भिरांत दिसता बेजिकली. ताका लागून तो डिफिकल्टी आयली थोडीशी. पूण संदेशाचो हातभार म्हणजे तेंचे फॅमिली, प्रभुदेसाय फॅमिलीन आमकां हेल्प केलो, तशेंच प्रशांतानूय हेल्प केलो. ताका लागून आमकां हें शूटिंग ते दृश्टीन म्हणजे आनी टिपिकल आमी चड सीन दवरले नात मरणाचे. एक हार्डली 2-3 सीन. स्क्रिप्टिंग करतना खूप एक काळजी घेवची पडली स्क्रिप्टिंग करता आसतना, कारण खंयच धार्मीक भावना बी खंयच म्हणजे दुखावपाक जायना, खंयच तो हाता भायर वचपाक जायना. आनी खंय हालीं तेंपार थोडोसो लोकांक रोखडो म्हणजे लोक सेन्सिटीव जाल्यात बेजिकली. ताका लागून ती भिरांत आशिल्ली. म्हणटकीर आमी तो एक चड म्हणून हाता भायरूय वचचो ना अशे पद्दतीन एक साधारण चड इट इज नॉट अ ह्युमर, इट इज अ ब्लॅक ह्युमर. बेजिकली सिट्युएशनल कॉमेडी आसा. कांय संवादांतल्यान कांय घडटा, कांय वेळार एखाद्या मोर्तूच्या लायफांतल्यान घडटा. सध्या आतां लोकांनी ब्रॉड लायन स्टोरी आमी डिस्कस केली. सध्या लोक पोस्टर पळयता. ह्या पोस्टरा फाटल्यानूय एक स्टोरी आसा, ती म्हाका तुमी सांगची अशें आनी म्हाज्या व्ह्युअर्सांकूय सांगची. पोस्टरा फाटल्यान स्टोरी कन्सेप्ट पोस्टराचो कितें आसा की मोर्तू आनी मोर्तूच्या गळ्यांत एक मनीस पडलो. बेजिकली कन्सेप्ट असो आसा की ताणें जें म्हणजे कोणा कडच्यान ज्या मनशा कडेन तो डील करता तोच मरता आनी तें म्हणजे मरण तेज्या गळ्यांत पडटा बेजिकली. आनी एक्चुअली आमचे हिंदू धर्मा प्रमाणे कावळे पिंड हें करपाक जातात. आनी आमी लोकांक जेन्ना कोणूय म्हणजे कावळो कसो तोपता किंवा तो तोपपाचो प्रयत्न करता, कावळे कशे आयले खावपाक सोदतात, हो पोस्टरांतल्यान आमी खंय तरी प्रयत्न केला दाखोवपाचो की वेगवेगळ्या तरेचे कावळे दाखयल्यात, कॅरेक्टर्स आसात, पूण ते कावळ्याचे पद्दतीन ते सगळे मोर्तूक म्हणजे हें तोपपाक सोदतात, म्हणजे चोंच मारपाक सोदतात. आनी मोर्तू ते एन्जॉय करता बेजिकली. मोर्तू सगळ्यांक हँडल कसो करता, म्हणजे मोर्तू हँडल करता पेक्षा मोर्तू आनी बिल्लू ही दोन जी कॅरेक्टर, भाऊजी आनी मेवणो, हे दोगूय जाण म्हणजे राजदीप जे बिल्लूचे कॅरेक्टर करता आनी मोर्तू भारत गणेशपुरी करता, हे दोगूय जाण मेळून ते कशें सिट्युएशन हँडल करतात. दॅट इज द स्टोरी. ओके, भारत गणेशपुरी बिग नेम इन मराठी सिनेमा, सिरियल्सांनूय ताका आमी पळयता. हूज आयडिया वॉज इट? मे बी तुमी म्हाका सांगूंक शकता की आयडिया कोणाची आसली आनी कित्या खातीर
त्या मनशाक हांगासर हाडलो किंवा मराठींतल्यान आमकां इम्पोर्ट करचो पडलो, असं कितें कारण आसलें ताचें? आमी खुबशे कॅरेक्टर पयले कोणाक कोणाक आमी दिवपाक शकता, खुबशे एक्टरांक. तातूंत आमी एक्चुअली प्रिन्स जेकब तांकां हो एक्चुअली पयलीं रोल दिवपाचो डिसायड केल्लो. पूण त्या टायमार जेन्ना आमी शुटिंगचो टायम डिसायड केल्लो तेन्ना खूब तियात्र आशिल्ले, तागेले लायन ऑलरेडी लायन्ड अप फॉर ऑलमोस्ट 1 month, आनी आमकां तितलो टायम नाशिल्लो कित्याक पावस सुरू जातालो नंतर रोखडोच. म्हणून मागीर आमकां हो खूब लागीं दिसलो एक कॅरेक्टर हू कूड बिकम, आनी म्हणून आमी ताका सिलेक्ट केलो. ओके. आणि जितून आनीकूय लोकां कडेन मेळिल्लो, सो ही विल बी एबल टू पुट सम मोर. आय हॅव म्हणजे म्हाका ऑलमोस्ट हांवें 2-3 आर्टिस्ट ट्राय केल्ले, पूण म्हाका दिसलें की हांवें एक ताजो गाजराची पुंगी म्हणून एक सिनेमा पळयल्लो ऑलरेडी. सो फ्रॉम दॅट आय कूड मेक इट आउट की भारत सटल कॉमेडी भितर खूब तो आक्रस्ताळेपणां करना, म्हणजे अंगविक्षेप बी करून ताका करपाची सिनेमांत गरज ना. ताजो फेस खूब उलयता, बारीक बारीक एक्झॅगरेट करना केन्नाच, म्हणजे एक्टिंगा भितर. आनी खूब एड्स करता, टीव्ही कमर्शियल्स खूब करता. आनी टीव्ही कमर्शियल चड करून तेच आर्टिस्टांक मेळटात जे फेशियल एक्सप्रेशनांत बी खूब, म्हणजे विदिन 20 सेकंड आपलो प्रॉडक्ट खोपोवंक शकतात. आनी भारत इज अ नोन नेम, म्हणजे ताणें ICICIचो अमिताभ बरोबर एड केल्लो आसा, हवालदाराचो रोल केल्लो. ही हॅज डन ओंगली सिनेमा, ही हॅज डन लॉट ऑफ सिनेमाज. आनी आज चला हवा येऊ द्या हो कार्यक्रम बरो प्रोग्राम ताका प्रतिसाद मेळटा. फू बाई फूचो विनर, आनी ताचे खातीर आमकां खूब इजी पडलो. आनी म्हाका दिसता म्हणजे एज अ डिरेक्टर म्हाका ताचे कडेन काम करता आसतना खंयच, म्हणजे तो बेजिकली इज फ्रॉम अमरावती, सो आमची कोंकणी आनी अमरावतीची मराठी तातूंत भितर खूब म्हणजे डिफिकल्टी आशिल्ली, पूण ही हॅज मॅनेज्ड इट. आनी राजदीप तर ताचे बरोबर ऑलरेडी रूम शेअर करतालो, म्हणजे राजदीप कॅन एक्सप्लेन मोर बेटर की तांची जी केमिस्ट्री जाली. आय विल टॉक टू राजदीप. म्हाका एक सांग, देर इज एन इन्सिडंट वीच वी वर टॉकिंग, एक व्हेरी मच क्लोज टू द मुवी आनी वीच वॉज कुड हॅव शॅटर्ड एवरीबडीज ड्रीम. त्या इन्सिडंटा बद्दल मातशें व्ह्युअर्सांक सांग, सो दॅट एवरीबडी नोज. कशें आशिल्लें, हांव आनी भारत बरोबर रावताले, म्हणजे शुटींग आशिल्लें तेद्या वेळार बरोबर रावताले. आनी सगळ्यान त्यान पयलीं हांव कितें सांगपाक सोदता की जेद्या वेळार म्हाका भारत गणेशपुरे रोल करता, भारत गणेशपुरेचें हांवें तशें व्हडलें कांय पळोवन नाशिल्लें, पूण एक मनान भिरांत आशिल्ली की महाराष्ट्रांतलो एक कलाकार येता आनी ताच्या बरोबर हांव मेजर रोल करता, सो कशें जुळटलें. पूण एक गजाल खरी की हांव हॅट्स ऑफ ताका, ताणें म्हाका खूब रोखडोच आपलो करून घेतलो आनी हांव ताजो जालो. आनी त्या खातीर आमचें कॉम्बिनेशन खूब बरें जालां भितर. हांवें जेन्ना फिल्म पळयलो कॉम्बिनेशन खूब बरें जालां. आनी आमी दोगांची एकामेकाची दुख्खां शेअर करताले. आनी शूट करतना एक दीस सडनली, हांव आनी तोच बरोबर आसतलो न्ही, शूट करता करता एक दीस सडनली शुटींग नॉर्मल चलतालें, अकस्मात तो कितें तरी म्हणजे पियोन बी कोण उलयना तसो वागपाक लागलो. आमकां कळना कितें एक्झॅक्टली जालें तें. आनी तो सबंद दीस तर म्हाज्या बरोबर आशिल्लो, सो हांवूय म्हाकाय कांय कळना की मदीं बी ताणें पिलो बीन काय कितें जालें, काय डायरेक्टराचेर बेजार जालो काय कित्याक दुखवलो कांयच कळनालें. आनी सडनली उलयता 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 सिच्युएशनूच बदललें, कांयच कळना कितें म्हणटा तें. मागीर आमी ताका विचारपाचो प्रयत्न केलो कितें एक्झॅक्टली जालां काय म्हणून. मागीर थोड्या वेळान कळ्ळें की ताका ब्रेनान क्लॉट जालो सडनली, आनी आमकां कळना कितें करचें आतां. आनी शुटींग थंय थांबोवची पडली. सो फिल्म आतां कशें फुडें वतलें कांय कळना. मागीर ताका आमी हॉस्पिटलान व्हेलो, जवळ जवळ म्हाका दिसता 15 दीस 20 दीस शुटींग दवरली. तो घरा गेलो, घरा कडच्यान रिकवर जावन येयलो. आनी म्हाका दिसता हॉस्पिटलान वतना तो म्हणटालो की फिल्म कशें जातलें, इत्सा आशिल्ली, कारण कसलेलो कलाकार तो, कारण प्रोड्युसरान पयशे घातला, थंय आर्टिस्ट आपल्या खातीर रावता आनी आपल्या खातीर फिल्म उरता. पूण तो परतो नव्यान येयलो पळय, तो नवो जोश घेवन येयलो. आनी तितल्याच ताकदीन आमी कंप्लीट केलें आनी वालोर त्या मनशाक. ही स्टोरी खरें म्हाका दिसता तुमकां तुमच्या करियरान सामकें आनी तो दीस विसरपाक शकना आमी. तो दीस विसरूच शकना आमी, म्हणजे टोटल जो पॅनिकी आनी त्या सिट्युएशनांत. कारण स्पेशली जेन्ना तुमी शूट करताले काणकोणा सारके भितर वचचें पडटा, म्हणजे थंयच्यान लागीं लागीं 20-22 किलोमिटर हें आसा. 22 किलोमिटर तुमी ट्रॅव्हल करतना आय थिंक एवरी सेकंड वॉज लायक एन आवर फॉर यू. इट वॉज, म्हणजे आमचो एक्झिक्युटीव प्रोड्युसर परेशान जे पद्दतीन तें सिट्युएशन हँडल केलें त्या वेळार, तो जे गाडी चल्ल्या, म्हणजे म्हाका अजून याद जाता की खंयचे रेसीक बी जशें वतात, म्हणजे ताका हॉस्पिटलांत पावपाक जाय आनी कांय खबर ना आतां, परिस्थिती हाता भायर केन्नाय वचूंक शकता. अशा परिस्थितींत आमी तें म्हणजे सिट्युएशन हँडल केलें. रातचे 10, 10:30, 11ची गजाल. डॉक्टर सुद्दां मेळपाक डिफिकल्ट जाताले. पयलीं काणकोणा येले, काणकोणच्यान मागीर ताका आमी वॉकार्ड हॉस्पिटल. पूण देवाची कृपा, गोंयकारांची ऑडियन्साची कृपा, बरें फिल्म जाला.